क्रिस्ताची शांती तुमकां सोमेजता. कलवारी पैनार एका दिसा एक विशय आमी नियाळ करना आसा. आयचो विशय निबाक एक निवणें. देवान एक विशेष मिसावां कापयत आसतना मोइजेन दिल्ली निबा. सर्वेस्पराचो दूत मोइजेक ओरे पर्वता लागीं जळच्या उज्या रुपार एका सिलकुटामध्ये दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, इजिप्तांत म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयल्यात. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव तुका फाराव ह्या सरशीं धाडटां. मोइजे म्हणालो, फाराव ह्या सरशीं वचूंक आनी इस्रायेलीतांक इजिप्तांतावन भायर काडूंक हांव कोण? बोकऱ्याक सोरोवच्या तें काम करचें म्हाका हें कशें साध्य? वय, देव मोइजेक आपयत आसतना मोइजे पयले नीब दिता. म्हाका ती शाती ना. त्या बळवंत राया मुखार हांवें रावचें तरी कशें? म्हज्यान तें चिंतूंक सयता साध्य. देव सांगता, हांव तुजे सोवें आसतलों. तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला म्हूण तुवें तांकां सांगल्यार पुरो. त्या वेळार मोइजे, हांव इस्रायला सरशीं वचून तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला म्हूण सांगल्या वेळार ती विसरतली, तो कोण? ताचें नांव कितें? आनी मोइजे हांगासर दुसरें नीब दिता. तांच्या सवालांक म्हाका जापी दिवंक जावचें ना. हांव मावून रावन फाटी येजय पडा तितलेंच. म्हजे थंयसर कांयच चलचें ना. देव मोइजेक म्हणटा, तो कोण म्हूण विचारिल्ल्यार तूं अशी जाप दी, जो आसा तोसूं हांव, देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तशी हांवें जाप दिली तर लोकांक तूं देव म्हूण कशें कळटलें? लोकान म्हाका पातयेवची दरे कशें? पयल्यान पयलें हांव एक सादो सामान्य व्यक्ती. मोइजे हांगासर तिसरें नीब दिता आनी म्हणटा, ती म्हाका खंडीत आयकूंची नात. ती म्हणटली, देव तुका दिश्टीक पडोवंक वचूना. तूं बेश्टेन तामसां आमकां मांकोड करताय आनी फटयताय. त्या वेळार देव मोइजेच्या हातांत आसली बेतकाटी सोरोप करता आनी हेर अजापां थंयसर ताका कर दाखयता. ताका आपूण कोण म्हूण कळीत करता मात्र न्ही, देव ताचें सोवें आसा म्हणल्याक रुजवात दिता. आनी त्या वेळार मोइजे चवथें नीब दिता. हांव एक उत्तम वा दैरादीक उलोवपी न्हय. सगळ्या म्हज्या जिणेंत हांव कोणाय मुखार दैरान उलयल्लो ना. म्हाका शिकाप ना. म्हाका सुडाळ उलोवंकच कळना. आनी त्या वेळार देव सांगता, तुका उलोवंक हांव आदार दिता. कितें उलोवंक जाय तें हांवच तुका सांगता. आनी त्या वेळार मोइजे पांचवें नीब दिता आनी म्हणटा, दया कर म्हाका परत नाका. म्हज्या बदलाक दुसऱ्यांक धाड. ह्या कामाक हांव एक जोगतो व्यक्ती न्हय. मोगाचेनो, चलत्या जिवितांत आमी जबाबदारेत हांव चुकून घेवंक जायतीं निबां दिता. आमच्या घरांनी वडिलां आमकां घर पुसूंक, झाडूंक वा घरचीं कामां करूंक सांगतना आमकां शिकोवंक आसा, परिक्षा आसा, एसायनमेंट आसा म्हणून आमी सांगता. इगर्जेंत वासाप वाचूंक विचारिल्ल्या वेळार म्हाका वाचूंक दिसना, ओंकलावे हाडूंक ना. तशेंच किर्तन गायन करूंक विचारतना इल्लीशी शेळ जाल्या, ताळो सामाना म्हूण आमी जापी दिता. वाड्यांत संघ संस्थांनी
मुखेलपण घेवची जबाबदारी दितना ह्या वर्सा जायना, नुसतो बिझी आसा, तुमी दुसऱ्यांक दिया, येवच्या वर्सा पळोवया म्हणली आमी निबान दिता. तर आज तुमकां एक होमवर्क. आयच्या दिसा आनी ह्या प्राजीत काळार तुमकां दिल्ली जबाबदारी कुशेन स्विकार करूंक प्रयत्न करा. जबाबदारी तावन चुकून घेवंक निबान सुदी नाकात.